कळसा बांडुरा प्रकल्पा खातीर खानापुरातल्या 4 गावांतली एकूण 9.27 एकर जमीन ताब्यात घेवपा खातीर राज्यपालान जारी केल्या अधिसुचोवणी। शेतकारांचो विरोध मारलो भायर। लोकांची ताण भागोवपा खातीर प्रकल्प महत्वाचो दिले रजाव। बाणावले मतदारसंघातल्या सुरावले गावात 2 घरांनी वट्ट 100 बनावट मतदार। सुरावलेच्या जोखीम डायसान मतदार वळेरेंतली बेकायदेशीरपणा हाडली उक्ताडार। संबंधिताचेर कारवाय करपाची अॅडव्होकेट राधाराव ग्रेशियसाची मागणी। वनमावळिंगे घरांचे सर्वेक्षणाक थळाव्या लोकांचो खर विरोध। सर्वेक्षणा उपरांत घरां मोडटले ह्या भयान लोक देवले रस्त्यार। सर्वेक्षण करपाक आयिल्ल्या अधिकाऱ्यांक घाले धांवडाव। गोंयांत अल्पसंख्याक आयोग स्थापन करपाची ना गरज, सांगता मंत्री माविन गुदिन्हो। सरकारी परवानगी बगर गोंयांत चलपाक शकना खंयचेच बेकायदेशीर टॅक्सी ॲप, माविनान परतून शिटकायले। आणि अंत्रुज नगर कुर्टी फोंड्या सुण्याच्या हल्ल्यात 11 वर्साचे चली गंभीर जखमी। उपचारा खातीर हॉस्पिटलात केला भरती। भटक्या सुण्यांचो प्रश्न घालात जाग्यार, थळाव्या लोकांची मागणी। आता खबरो विस्तारान। कळसा बांडुरा प्रकल्पा खातीर खानापुरातल्या 4 गावांतली एकूण 9.27 एकर जमीन ताब्यात घेवपा खातीर कर्नाटकाच्या राज्यपालान थेट अधिसुचोवणी जारी केल्या। हुबळी, धारवाड, कुंडगोल हेर गावांच्या पिवपाच्या उदकाची समस्या पयस करपा खातीर जो प्रकल्प हातांत घेतले ताच्या बांदकामा खातीर ही जमीन ताब्यात घेतले। महत्वाची गजाल म्हळ्यार जमीन ताब्यात घेवपा खातीर शेतकारांनी केल्ल्या विरोधाकडेन कर्नाटक सरकारान पुरायेन आडनदर केले। पळयात पुराय बातमी। कर्नाटकातल्या हुबळी, धारवाड, कुंडगोल हेर गावांची उदकाची ताण भागोवपा खातीर खानापुरातल्या 4 गावांतली एकूण 9.27 एकर जमीन ताब्यात घेवपा खातीर कर्नाटकाच्या राज्यपालान थेट अधिसुचोवणी जारी केल्या। मादयचें उदक घुंवडावपा खातीर कर्नाटक सरकार जो कनाल बांदतले तो हेच जमनींतल्यान वतलो। महत्वाची गजाल म्हळ्यार जमीन ताब्यात घेवपा खातीर शेतकारांनी केल्ल्या विरोधाकडेन कर्नाटक सरकारान पुरायेन दुर्लक्ष केलां। हुबळी, धारवाड, कुंडगोल हेर गावांची ताण भागोवपा खातीर हो प्रकल्प महत्वाचो आशिल्ल्याचे कारण दीत कर्नाटक सरकारान शेतकारांचो विरोध भायर मारलो। ह्या जमीन संपादनाचे प्रक्रियेक खानापूर तालुक्यातल्या 4 गावांतल्या लोकांनी खर विरोध केल्लो। सरकारी कार्यालयां सामकार धरणे आंदोलनां करपा बरोबरूच रॅली काडून आमची जमीन ताब्यात घेवची न्हय म्हणून सरकाराकडेन मागणी केल्ली। पूण आता लोकांचो विरोध फाट्यार मारून घेतिल्ल्या जमीन संपादनाच्या सरकाराच्या ह्या निर्णयाचेर खानापूर तालुक्यातले लोक कितें भूमिका घेतात ते पळोवचें पडटलें। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। बाणावले मतदारसंघातल्या सुरावले गावात 2 घरांनी वट्ट 100 बनावट मतदारांची नोंदणी जाल्या म्हणून जोखीम डायसान दक्षिण गोंय जिल्लोधिकाऱ्याकडेन कागाळ केल्या। मतदारांची बनावट नोंदणी जावपाक बीएलओ, उपसरपंच आणि पंचायत वांगडी जापसालदार आशिल्ल्याचो आरोप आदोगाद राधाराव ग्रेशियस हांणी केला। पळयात पुराय बातमी। बाणावले मतदारसंघातल्या सुरावले गावात बनावट मतदारांची नोंदणी झाल्या। सुरावलेच्या जोखीम डायसान हो प्रकार उक्ताडार हाडला। हे विशीं ताणें दक्षिण गोंय जिल्लोधिकाऱ्याकडे कागाळ केल्या। मतदारांची बनावट नोंदणी जावपाक बूथ लेव्हल अधिकारी, उपसरपंच तशेंच पंचायत वांगडी जापसालदार आशिल्ल्याचो आरोप एडव्होकेट राधाराव ग्रेशियस हांणी केला। घर क्रमांक 1/B आणि 81/BC ह्या 2 घरात वट्ट 100 बनावट मतदार आसात। ही बनावट नावां मतदार वळेरेंतल्यान वगळची अशी मागणी तांणी केल्या। तशेंच मतदार वळेरेंत बनावट नावांचो आस्पाव केल्ल्यांचेर खर कारवाय करपाची मागणी तांणी केल्या। Now in Saravli village, there is a bar and restaurant, very well-known bar and restaurant by name Palmyra Bai, bearing house number 81/B. Now in this house number, there are 80 voters. The house is owned by Camilo Dora, and the Dora family lives there, along with 80 other voters, which is a big attempt at national integration. The voters come from Bihar, Katimanis and Kanjini and Dodamanis and Padminis and Malagam, all sorts of names. Totally 80 voters in one house. The house number is 81B. But for the purpose of electoral rolls, 81B is further shown as 81B1, B2, BA, BC under RTI to the village panchayat, and we've got a full set of panchayat house tax registered. There are none of these house numbers except house number 81B exists officially. All those are fictitious house numbers, and people have been entered in this name in one bar, just one simple bar and restaurant.
where probably the Dora family of 1B. In that, there are 20 voters. All such outsiders except for one Dora. All are outsiders. So, totally 100 voters are there in 2 houses owned by the Dora family. Incidentally, the son of Kamil Doras is the deputy sarpanch of the village. That it appears to be a racket all over the country. The BLO could not have, the BLO is bound to go and see who is living there. Action has to be taken against the BLO. Action has to be taken against the electoral officer. Mere deletion of these names will not do. We demand action against all those involved in this illegal activity. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर गौरांग मळकणकार. घरदारांचे सर्वेक्षण करपाक विरोध करीत वनमावळिंग्या गावातले लोक अचकीत रस्त्याचेर देवले. आक्रमक जाल्ल्या लोकांनी सर्वे करपाक दिवंक नाशिल्ल्यान निमाण्या अधिकाऱ्यांक हात हालयत वचचे पडले. आमची घरादारां मोडटले असो भंय उक्तायत लोकांनी सर्वेक्षणाक विरोध केलो. वनमावळिंगे गावात रस्त्या कुशीक आशिल्ल्या घरांचो सर्वे करपाक दिवचलचे मामलेदार आनी हेर अधिकारी सोमारा वन गावात आयिल्ले. मात सर्वे केले उपरांत आमची घरां मोडटले असो लोकां मदीं भंय निर्माण जाल्ल्यान लोक संघटीत जावन रस्त्याचेर देवले. आक्रमक जाल्ल्या लोकांनी सर्वे करपाक खर विरोध केलो. ह्या वेळार तणावाची स्थिती निर्माण जाल्ली देखून कडक पुलीस बंदोबस्तूय तैनात केल्लो. दिवचलचे मामलेदार दत्तप्रसाद तोरसकर हांणी लोकांची समजूत काडपाचो यत्न केलो. मात लोक आयकुपाच्या मनस्थितीत नाशिल्ले. तुम्ही तुमच्या घरा अरे हिंगा घर ना सगळ्यांक हिंगा घर चलोवपा येना हिंगा घरा बसून म्हणटा सगळ्यांक म्हाका घरा बसून एनिवेज तुका सांगता तुका एनिवेज हांव सांगता परत सांगता आता तुमकां कितल्या लोकांक सगळ्यांक आपयता पळय परत सांगता तुमकां व्हडल्यान म्हणटा 13 तारखेक मॅटर आसा परत जर हायकोर्टान डायरेक्शन दिलें परत येवचें पडटलें आमकां तेका लागून तुका सांगता तुमी तो कितें एडवोकेट आहा तुमी कितें करता ते स्टे हाडटा कितें करता ते तुमी करा 13 तारखेक मॅटर आसा परत तुमकां सांगता हांव मागीर इश्यू जायला तुमी म्हाका सांगनाका तेका लागून तुमकां परत सांगता तुमकां तुमी हायकोर्टान तुमी एडवोकेट काडटा तुमी कितें अप्रोच जाता जाया मागीर म्हाका सांगनाका की 13 येना म्हणून 13 तारखेक मॅटर आहा चला आक्रमक जाल्ल्या लोकांनी घरादारांचो सर्वे करपाक विरोध करपा फाटलें कारण सांगून ह्या मुद्द्याचेर न्यायालयात याचिका दाखल करतले अशें सरपंचान स्पश्ट केलें. पुलीस येता सगळे जाण आमच्या दिराचें घर म्हणलं बरी कित्याक म्हणून प्रश्न कळोंक जाय पयलीं लेटर काय तरी येवंक जाय न्हू. पंचायतीन बी कितें सांगलें तुमकां? पंचायतीन कितें सांगूंक ना. पण पयली नोटीस बी येवंक ना नोटीस बी कितें येवंक ना. डायरेक्ट हेका येयले येयले पोलीस बी घेवन पुलीस मागीर येयले ते पयलीं येयले. कितकी घरां आसा अशें? घरां तशी गांवांतच म्हणटा न्हू गांवांत जाल्यार घरां आतां 30 न्हू 40 तरी आसतली न्हू. ज्या गव्हर्मेंटाच्या कायद्या प्रमाणे 15 मिटर सोडून जी घरां आहा पळय ती खंय तरी डेमोलिशनाक वयपाची अशी तेंची हे आशिल्ली. सो तेज्या उपरांत गव्हर्मेंटान आतां पुर्तून हेका रुलूय एक काडलो की जी 14 पयलींची जी घरां आहा ती खंय तरी रेगुलरायज करतली म्हणून. आनी आतां ती 15 मिटरा भायर जी आतां घरां आहा पळय ती थोडी भितरली एक टायम पयलींची आसतली आनी थोडी जी आतां 2014 उपरांत बांदल्या ती. सो त्या 2014च्या उपरांत जी घरां बांदल्या पळय तेजेर कितें आहा फुडें ती घरांचें कितें करपाचें अशें. आनी जेन्ना जर ते डायरेक्ट टेप लावपाक येता आनी खंय तरी हायकोर्टाची ऑर्डर आसतलीच तेंकां पूण जेन्ना तुमी टेप लावपाक येता तेन्ना खंय तरी इन्फॉर्म तरी करपाक जाय. नाल्यार काही कोणी तरी एक कंप्लेंट केली तशी की इनिगली घरां आसा आनी ते आज मामलेदार आनी तलाटी हे सर्वे करपाक गेल्ले ते कंप्लेंटर हांगा पावोंक ना. आमी कलेक्टरा मामलेदार आनी तलाट्याक आमी सांगलें की कंप्लेंटराक हांगा हाड आमकां कोण तो पळोवंक जाय. जाल्यार ते म्हणटा हायकोर्टाची ऑर्डर आसा आमकां हायकोर्टाची ऑर्डर आमी म्हणलें आमी सर्वे करून दिवचें ना तशें आमी तांकां सर्वे करून दिवंक ना. तेंच्यांनी आयकलें त्या बद्दल हांव तेंचे खूब धन्यवाद म्हणटा. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत.
गोंयांत अल्पसंख्याक आयोग स्थापन करपाची गरज ना. केंद्र सरकाराच्या सहकार्यान सावंत सरकारान आयज मेरेन सदांच लोकांक सरकारी येवजण्यांचो लाव मेळोवन दिल्लो आसा अशें मंत्री माविन गुदिनोन स्पश्ट केलां. मजगतीं खंयचेच ॲप सरकारी परवानगी आसले बगर गोंयांत सुरू करपाक शकना अशें आमी मार्गदर्शक तत्वांच्या मसुद्यांतूय स्पश्ट केलां. देखून बेकायदेशीर रितीन सुरू आशिल्ल्या उबर गाडयांचेर कारवाय करतले अशें मंत्री माविनान ह्या वेळार स्पश्ट केलें. म्हणून तुमकां सगळ्यांक खबर आसा 3दा भाजप सरकार निवडून आयलो. 3दा येवप म्हळ्यार फकाणांनी. आनी हांव याद करता 2012 सुद्दां फर्स्ट टायम आमकां 21 सीट व्हडली मेजॉरिटी मेळ्ळी. स्वर्गीय आमचे बाब मनोहर पर्रीकर आसतना. कित्याक मेळ्ळी? मायनॉरिटी आमी थोडे मायज बरी जाता आसतलो पूण विदाउट थोड्या मायनॉरिटीचो सपोर्ट पावरा येवपाक शकना. आनी आमी 3दा पावला खंयचे कम्युनिटीचे आसून. पूण ते रॅली जी हांगा पणजे जाली ती पळोवपाक गेल्यार एकूच कम्युनिटी नासली, दुसऱ्यांकूय इन्वॉल्व केले दुसरे कम्युनिटी आनी दुसरेच क्वॉर्टर्सान. हांव मुद्दम सांगपाक सोदतां जे चड करून हांव मायनॉरिटी मध्ये आनी मेजॉरिटी अमंग मायनॉरिटीज आमचे कॅथलीक आसा. हिंदू भाव कॅथलीक भाव मध्ये एक तरेन डिव्हिजन हाडपाची थोड्यांची प्रयत्न आसा. हांव मुद्दम सांगता आमी स्कीम तरी लोकांक दिला त्या प्रमाणे भेदभाव ना करता. सेंट्रल गव्हर्नमेंट स्कीम आसून दी, लोकल गव्हर्नमेंट स्कीम आसून दी, सगळे लोकांक एक तरेन मदत जाल्ली आसा. केंद्राच्यो स्कीम आसून दी, केंद्रासून आसून दी, अख्खे भारता आसून दी आनी गोंयांतूय आसून दी. स्किमीचो बेनिफीट दिता तेन्ना कोण खंयचे कम्युनिटीचो, कोण खंयचे धर्माचो, कोण खंयचो जातीचो कातीचो केन्ना पडोवना. ह्यो स्कीम सगळे लोकांक लागू जाता. उबर इलिगली ऑपरेट करतात तेजे इवन आमचे ड्राफ्ट गायडलायना आमी सांगता खंयचो ॲप ऑपरेटेड टॅक्सी ऑर बाकीचे कितें ऑपरेट करता जाल्यार सरकाराचे परवानगी लागतली. यू नीड गव्हर्नमेंट परमिशन. वी विल टेक द स्ट्रिक्टेस्ट एक्शन. ऑलरेडी आस्क्ड माय डिपार्टमेंट टू टेक एक्शन. गावडा कुणबी वेळीप ह्या आदिवासी समाजाक विधानसभेत राजकीय आरक्षण दिवपाचो 3रो टप्पो सोमारा पार पडलो. राज्यसभेत हे विशींचे विधेयक भोवमतान पास जालें. ह्या आदिवासी समाजाक राजकीय आरक्षण मेळपाचो 3रो टप्पोय पार पडलो. हे विशींचे विधेयक सोमारा राज्यसभेत मंजूर जालें. गोंयच्या एसटी समाजाक राजकीय आरक्षण दिवपाची तरतूद आशिल्लें विधेयक फाटल्या मंगळारा लोकसभेत पास जाल्लें. लोकसभेत मंजूर जाल्या उपरांत सोमारा ते राज्यसभेत चर्चेक आयिल्लें. हे बिल आयलें तेन्ना विरोधक बोवाळ करताले. सभापतीन तांकां शांत करून विधेयक पास करून घेवपाचो यत्न केलो पूण ते कांय आयकून घेवपाक तयार नाशिल्ले. पूण ह्या बोवाळांतूच भाजपाच्या खासदारांनी भोवमतान हे बिल पास केलें. विधेयकाक राज्यसभेत मंजुरी मेळिल्ल्यान एसटी समाजाक राजकीय आरक्षण मेळपाचो मार्ग मेकळो जाला. आतां हें विधेयक राष्ट्रपतींचे मंजुरी खातीर वतलें. हे विधेयकाक लागून आदिवासी समाज राजकीय दृश्टीन सक्षम जातलो. पक्ष में वो हाँ कहे, जो सदस्य इसके विरोध में है वो ना कहे. मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ. हाँ वालों के पक्ष में हुआ. प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बना. मंत्री जी अब यह प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए. ऑनरेबल मैडम, आई मूव द बिल बी पास्ड. प्रश्न यह है कि यथा संशोधित विधेयक को पारित किया जाए. जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहे, जो सदस्य इसके विरोध में है वो ना कहे. मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ. हाँ वालों के पक्ष में हुआ. प्रस्ताव स्वीकृत हुआ. विधेयक यथा संशोधित पारित हुआ. माननीय सदस्यगण, कितना महत्वपूर्ण बिल पास हुआ SC ST के समुदाय के लिए गोवा का. लेकिन आप लोगों ने बिल्कुल गंभीरता नहीं दिखाई. देश की जनता ये सब देख रही है और ये लोकतंत्र की मर्यादा को बिल्कुल शर्मसार हो रहा है. आप सब बड़े सीनियर सदस्य हैं. आप सब बैठिए. आप जो जिन विषयों पर आप चर्चा करना चाहते हैं, सरकार आपके सभी विषयों पर चर्चा करना चाहती है. सभा की कार्यवाही दिनांक 6 अगस्त 2025 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. अंत्रुजनगर कुर्टी फोंडे कॉलनीत सुण्याच्या हल्ल्यात 11 वर्साची विद्यार्थिनी जखमी जाली. सध्या ताचेर हॉस्पिटलात उपचार सुरू आसात. फाटल्या कांय म्हयन्यांसावन सुण्याच्या हल्ल्यांनी बरीच वाड जाल्ली आसा. देखून थळाव्यांनी हो प्रश्न सुटावो करपाची मागणी करीत उपजिल्हाधिकारी शुभम नायक हाका निवेदन लेगीत दिल्लें. मात सोमारा घडिल्ल्या ह्या घडणुकेक लागून परत थळाव्यां मदीं भिरांतीचें वातावरण निर्माण जालां.
अंतुरूत नगराचो कोटी खांड्या पंचायतीचो पंच मेंबर. लास्ट टायम आमची जाल्ले अंतुरूत नगर एक चेडवाक घास मारलेलो. हो तो कुत्रो दिसतो पळय, तो कुत्रो कितें इतले एग्रेसीव जाला की कोणूय येयलो भुरगीं दिसली ताचे फाट डायरेक्ट अटॅक करता ताका आनी घास मारपाक वता. लास्ट टायम तांकां PFA ताका व्हेल्ले हांगसरल्यान आनी ताका आज कोणा परत चावला. ताका खुशी म्हणटा चलयेक परत आतां सकाळीं घास मारला ताका आतां. आनी ताच्या काल ताच्या भावाकूय घास मारलेलो. ताका दात लागना पूण आतां चलयेक दात लागला ताका आतां आमी आयडिया हॉस्पिटलांत धाडले. आतां PFAक आमी फोन केल्लो की ते परत PFA येतले आतां आनी ताका व्हरतले म्हणून सांगलें. अंतुरूनगर कुट्टी हांगासरल्या कॉलनीक गेल्या कांय म्हयन्या पासून भटके कुत्र्याचे चावे घेवपाचें प्रमाण वाडलेलें आसा. ताका लागून स्थानीक लोक चिंता व्यक्त करीत आसा. आज सकाळीं 11 वर्साच्या एका स्टुडंटाक भटके कुत्र्यान चावो घेतलो आनी ताका इंजर्ड केल्लें आसा. सद्याक ताका ट्रिटमेंटा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल केल्लें आसा. स्थानीक लोकांनी दिल्ल्या म्हायती प्रमाणे कांय दिसां पयलीं खूब जाणांक ह्या भटके कुत्र्यांनी चावे घेतलेले आसा. अदीक तर ल्हान भुरग्यांक हे भटके कुत्रे टार्गेट करतात. ताका लागून गेल्या आठवड्यात स्थानीक लोकांनी फोंडा तालुक्याचे डेप्युटी कलेक्टर शुभम नायक यांचे कडेन एक निवेदन दिल्लें. त्याच प्रमाणे फोंडा म्युनिसिपालिटीनूय बीन एक डेप्युटी कलेक्टराक निवेदन दिल्लें की ह्या भटके कुत्र्यांचेर कारवाई करची म्हणून. ताका लागून सद्याक स्थिती परत चाळोवपाची शक्यता आसा. स्थानीक लोक सद्याक संताप व्यक्त करतात. तशेंच परत एकदा एकठांय येवन हेजेर आवश्यक निर्णय घेवपाची शक्यता आसा. कुट्टेच्यान गोमंतक TV खातीर स्वप्नेश च्यारी. गोंयच्या वखदां उद्देगांत आशिल्ल्या कामगारांच्या हक्कांचें उल्लंघन जाता असो आरोप भारतीय कामगार सेनेन केला. ESMAचो गैरवापर आनी कामगारांचो छळ थांबोवपा खातीर सरकारी हस्तक्षेपाची मागणी केल्या. तशेंच कंत्राटी कामगारांक लेगीत समान वागणूक दिवची अशी मागणी कामगार सेनेचे सरचिटणीस डॉ. रघुनाथ कुचीक हांणी केल्या. भारतीय कामगार सेनेमार्फत या ठिकाणी गोवा राज्याच्या फार्मास्युटिकल उद्योगांमधील कामगारांसाठी आम्ही या ठिकाणी काल एक दिवसीय मार्गदर्शन शिबिर होतं. पण दुर्दैवाने असं सांगावंसं वाटतं की त्या शिबिरासाठी आम्ही पहिलं सभागृह बुक केलं. त्या सभागृहावरती पोलीस यंत्रणेचा दबाव आला, त्याच्यावर कुणी दबाव आणला, कुणाच्या मार्फत दबाव आला हे समजलं नाही. त्याच्यानंतर दुसरं सभागृह केलं. दुसऱ्या सभागृहातही तेच घडलं. आमच्या कार्यकर्त्यांना पोलिसांनी नोटिसेस दिल्या की एस्मा ॲक्टच्या अंडर तुम्हाला हे करता येणार नाही. पण एस्मा कायदा हा कामगारांनी संप करू नये याच्या संदर्भात आहे. कामगारांनी बोलू नये, कामगारांनी बैठक घेऊ नये, कामगारांनी आपल्या संघटनेच्या विचार ध्येय धोरणे मांडू नयेत असा कुठेही नाही. मग अशा पद्धतीचा दबाव आणण्याचं काय कारण? आणि सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत सर्व कार्यकर्त्यांच्या घरी पोलिसांचा तो अप्रत्यक्ष दबाव म्हणजे एक प्रकारची हुकुमशाही या राज्यामध्ये का चालू आहे याचं खरं मोठं प्रश्न आम्हाला पडलेला आहे. कुठल्याही प्रकारची संपाची नोटीस आत्तापर्यंत भारतीय कामगार सेनेनं गोव्यातल्या कुठल्याही कंपनीला दिली नाही. ज्या 10, 11, 12 कंपन्यांचं नेतृत्व करते, 2-3 कंपन्यांमध्ये अतिशय व्यवस्थापनाची सुसंगत संवाद साधून आम्ही कामगारांच्या वेतनवाढीचे उत्तम करार केला. परंतु दुर्दैवाने सांगावंसं वाटतं सिप्ला आणि मार्क्सन ह्या 2 कंपन्या अशा आहेत की ज्यांचं दबावाच्या राजकारणाला कामगारांना अतिशय या ठिकाणी हुकुमशाही वागणूक आणि गोव्यामधून अप्रत्यक्षरित्या त्यांची बदली करणं, महिला कामगारांची बदली करणं, महिला कामगारांना त्यांच्या कार्यालयामध्ये बोलून दबाव वाढणं, दहशत निर्माण करणं, मग इथून बदलीला ट्रान्सफर, इथून हिमाचल प्रदेशमध्ये तारपण आणि या सगळ्या गोष्टी करत असताना कामगारांच्या पायामध्ये वेगळा टाकायचा, कामगारांचे हात बांधायचे, कामगारांच्या तोंडावर मास्क मारायचा आणि त्यांना सांगायचं आता तुम्ही पळा. भारतीय संविधानाने त्यांना दिलेले 2 अधिकार आहेत. एक संघटना करण्याचा अधिकार आणि दुसरा संघटन तुमचे प्रश्न मांडण्याचा न्यायालयामध्ये असलेला अधिकार. या दोघांवरही या कायद्यामुळे अप्रत्यक्ष बंदी आली. कोविड काळात आम्ही समजू शकत होतो की देशाला आणि राज्याला औषधांची गरज पडू शकते. त्यामुळे औषध उद्योगातली कामगारांनी अचानक कुठले आंदोलन करू नये, बंद करू नये, संप करू नये यासाठी या कायद्याचं आम्ही स्वागत केलं. गोंयचे नामनेचे दोतोर जे भायर आसात ते गोंयांत परतून येवपाक सोदतात. गोंयांत जायते दोतोर आसात. GMCत कंत्राटाचेर आशिल्ल्या एका दोतोराक आमी 14 लाख सॅलरी दिता म्हणून भलायकी मंत्री विश्वजीत सांगता. मात जाका 8 वा 10 लाखां वयर सॅलरी आसा ताका प्रायव्हेट प्रॅक्टीस करपाक मेळची ना. ताणें GMCत लक्ष दिवपाची गरज आसा. तशेंच आमी OPDचो वेळ वाडोवपाचे निर्णय घेतला म्हणून मंत्री विश्वजीतान सांगलें. तशेंच पेडणे म्हालांतूय तुया हॉस्पिटलांत सगळ्या तरेच्यो सुविधा उपलब्ध करून दितले अशें मंत्री विश्वजीत हांणी सांगलें.
हे तुम्ही म्हणटाले डॉक्टर जाय ते डॉक्टर अवेलेबल आहा, जाय ते गोंयचे बी डांबरीचे डॉक्टर भायर जे आहा ते गोंयान येवंक सोदता. आणि तुम्ही पळयतले की आम्ही ज्या तरेची सॅलरी दिता, एक डॉक्टर आमचे गोवा मेडिकल कॉलेजान कॉन्ट्रॅक्च्युअल बेसिसार 14 लाख रुपया आम्ही सॅलरी दिता. म्हणून नवो कायदो हाडपाक हांवें केला, नवो फायल मूव केले, जे खंय जो 10 लाखा वयर काय 8 लाखा वयर सॅलरी तेका आनी प्रायव्हेट प्रॅक्टीस ना, थंयचे थंय गोवा मेडिकल कॉलेजान तरी लक्ष दिवपाची गरज आहा. आया इतले 14 लाख तुम्ही सॅलरी घेऊन जर तुम्ही भायर प्रायव्हेट प्रॅक्टीस केल्यार मागीर सामान्य जनतेचे कितें जातले. प्लस ओपीडीची टायमिंग वाडोवपाची आमी ठरयल्या. हे आता सगळ्या गोष्टी ह्या दिसांनी जातले. कठीण गोष्टी सोपे करपाक म्हणून आमी डॉक्टरूच नेमला. बाबा तू हे कॉम्प्रिहेन्सिवली कर, जे फेसिलिटीज हांगा आसतल्यो त्या फेसिलिटीचे प्रमाणे कितें स्टाफिंग लागतले ह्यो गोष्टी दोन्ही प्रपोजल पॅरलली PhD कडे धाडून दी. पब्लीक हेल्थांतले मागीर आमी फायनान्स मुख्यमंत्री कडे धाडून कॅबिनेटान आमी करता. हरमल पंचायतीच्या आदल्या सरपंचान राजीनामो दिल्या उपरांत सोमारा सुशांत गावडे यांची हरमलचो नवो सरपंच म्हणून बिनविरोध निवड जाली. ह्या वेळार ताका तेंको दिवपा खातीर लोकांनी व्हड संख्येन गर्दी केल्ली. आमच्या समाजाचो पयलेच फावट एक सरपंच जाला म्हणून आमकां सगळ्यांक खूब मोठो अभिमान दिसता. आणि आमी सगळ्यात चड इतले खोशी आसात की आमी आमचे आनंद कसो व्यक्त करचो होच आमकां प्रश्न पडटा. आयज पंचायत स्थापन जावन 50 वर्सां जावन गेली, पूण 50 वर्सांच्या कारकिर्दीत आमी पंच म्हणून निवडणुपाक खूब प्रयत्न केले, पूण आमकां ते शक्य जालें ना. सुशांताचे जे नशिबान आसले आनी त्या सुशांताच्या रुपान आमकां आयज पंच म्हणून आमकां निवडान येयल्या उपरांत जो आमकां आनंद जालो, त्या आनंदाच्या रुपांत आयज हरमलचो प्रथम नागरीक म्हळ्यार आयज जो ताका मान मेळटा तो आमकां ह्या सगळ्या गावडे समाजाच्या समाज बांधवांक आमकां एक अभिमान दिसता. आणि हांव देवा कडेन प्रार्थना करता की सुशांता कडेन बरी गांवचो विकास बरो जावचो, बरें काम तेचे कडल्यान जावन समाज कार्य तेच्या कडल्यान अशेंच चालू रावचें अशें हांव परमेश्वरा कडेन प्रार्थना करता. आनी ताकाय सांगता ताणें जे आयज जे पद्दतीन ह्या वाड्याचें काम चालू दवरलें तशेंच गांवचेंय काम चालू दवरून हाचे फुडलें सुद्दां तेणें आपले जे पंचायत सदस्य म्हणून जे स्थान आसा ते कायम दवरपाचो प्रयत्न करचो. आनी तो दवरतलो हो आमकां सगळ्या समाजान विश्वास आसा. आनी हो जो समाज गावडे समाज आसा तो आमी कायम ताच्या फाटल्यान आसतले. सगळ्यात पयलीं मी माझ्या सगळ्या पंचांचा धन्यवाद म्हणटा. मी म्हाका बिनविरोध तेंच्यांनी निवडून हाडलेलो आहा, सरपंचाच्या पदाक दिल्लो आहा तेंच्यांनी म्हाका. आणि तशेंच माझे सगळे गावातले सगळे फ्रेंड सर्कल आणि माझे वोटर्स ताका सगळ्यांक मी थँक्यू म्हणटा. तेंच्यांनी म्हाका पंचायत खातीर सद्या लोकांची बारीक बारीक कामां काय आहात ती सद्या फुडें घेवन वयता. मोपा विमानतळावयल्या पार्किंग शुल्क दरवाडीचो टॅक्सीकारांनी खर विरोध केला. पार्किंग शुल्काची दरवाड फाटी घेवची म्हणून टॅक्सीकार धन्यांनी GMR वेवस्थापनाक निवेदन दिले. पार्किंगेचे शुल्क वाडयिल्ल्यान लुकसाण सोंसचें पडटा. तशेंच फुडाराक खंयचो निर्णय घेवच्या पयलीं संबंदीत वेवस्थापनान बसका घेवची अशी मागणी टॅक्सीकार धन्यांनी हे वेळार केली. फुडें कितें वायट करच्या पयलीं कितें पार्किंग हायक करच्या पयलीं 100 फावटी चिंततलो. आमच्या भुरग्यांनी आहेत, आमच्या पेडणेच्या भुरग्यांनी प्लस आमच्या ऑल ओव्हर गोवाचे जितले टॅक्सीकार येयले तांकां सगळ्यांक थँक्स म्हणटा. आनी आमचे भुरगे सारके तटस्थ रावले, सांगले त्या प्रमाणे केले. आमी सांगलेले ते दिसा आमी जो पर्यंत ती 200ची 80 जायना तो पर्यंत आमी खंय घालचे ना, पण तेंच्यांनी ती रातोरात 200ची 80 केली. म्हणजे हो भंय खंय तरी GMRकाय आहा आनीक कोण जो हायक करूंक सोदता पळय पार्किंग तेकाय आहा. आनी हो भंय सदींच रावंक जाय टॅक्सीकारांचो. कित्याक टॅक्सीकार सादे मनीस न्हू इन द सेन्स कितें टॅक्सीकारांक तुमी ग्रांटेड घेवंक नाका. कोणय टॅक्सीकार म्हणजे कितें अशें करून जावंक नाका. जे एक कोट करून आमच्या भुरग्यांनी दाखयले पळय 3री फावट आतां GMR कंपनीची मनमानी केलेली पळय 3री फावट. आनी आमी तांकां चॅलेंजय केलेली बाबा आमी 80चे 80 करून घेतले म्हणून ते करून घेतले आयज. सो हांव मागता टॅक्सीकारां कडेन सगळ्यां कडेन भुरग्यांनी अशेंच एकठांय रावा. तुमच्या कडेन कितेंय संकट येवं जेन्ना तुमची मेजॉरिटी आसता पळय तेन्ना तुका कोण मारूंक शकना, थंय कोणूच तुमकां हलोवंक शकना. सांगपा सारकी कांय धरूंक ना, पूण टॅक्सीवाल्याची जी ताकद आहा ती आमी एकदां तर उठात जाल्यार कशी फुट्टा ती निखिलान बाबरान सांगपाची गरज ना. हितूनच्यान आमच्या टॅक्सीवाल्याचो एकवट हेन्सफोर्थ असोच रावतलो. आख्ख्या गोंयभर खंयसरूय तर असो आमकां प्रॉब्लेम कसलेच बाबतीन जालो गव्हर्मेंटाकूय सूचना दिता जें कितें तेंच्यांनी वायट कितें आमचेर घालपाचें चिंतलां तें हे तारखेच्यान सगळें फाटीं उडोवचें. आयज डेडलायन दिल्ली की वाडयतले म्हण. आनी जशे आमचे शिव वॉरियर्स एवरी टायम ह्या इश्यूचेर झगडटा आनी सॉल्वूय करून घेता. राती तेंच्यांनी उलो मारलो अशें जावपा जाय तुमी येवचे, त्या उल्याक आमी हांगा धांवून येयल्ले आसा. एकूच सांगता GMRाक परतून खेळो नाका आमच्या वांगडा. एकदां लक्ष्मण रेखा क्रॉस जायत आमचे भुरगे उगी रावचे ना. ऑलरेडी तेंच्यांनी सांगलेलें आसा हेज्या फुडें हायक करीत आमी उगी रावचे ना. कित्याक सांगता आमी लास्ट टायम जेन्ना तेंची शिव वॉरियर्साची CM वांगडा मिटींग जाल्ली थंय क्लियर इन्स्ट्रक्शन दिल्लें हांकां
हेज्या फुडें तुमकां केन्नाय समज हायक करूंक जाय लोकल MLA लोकल पंचायत आनी मेन शिव वॉरियर्साक कॉन्फिडन्सान घेतल्या शिवाय हे वाडोवंक मेळचें ना. बट एवरी टायम ते आपले मनमानी करता, आपल्याक जाय तशें हांगा डिक्टेटरशीप चल्लेली आसा. हेज्या फुडें हे जायत आमी खोपोवन घेवचे ना. हे कितें आहा वय जर प्रायस हायक जाल्ली न्हू, हो पार्किंग जी आहा पळय फील गोवा ही आख्खे गोंयचे टॅक्सी कार यूज करता आनी सगळ्यांक हेचो फटको बसतलो आसलो. हांव मागतां असो केन्ना इन्सिडंट जातात न्हू जाल्यार सगळ्यांनी एकवट रावपाचें. खंयसरूय आसूं गोंयान खंयसरूय अशें कितें घडटा जाल्यार सगळ्यांनी टॅक्सीकारांनी एकटी येवन हेचेर कितें तरी हे करपाचो, तोडगा काडपाचो म्हणून. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. हांव गोमंतक वाचतां. गोमंतकाची आक्रमक भुमिका गोंयकारपण राखपा खातीर हाचे खातीरच गोमंतक वाचपाची गरज आहा. हांव वाचतां, तुमीय बी वाचात. आमचो गोमंतक मराठी पेपर बरी सारकी गुड फेर न्यूज दियत आसा.